नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळयच्यो मुखेल खबरो। भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ल्या प्रकरणात लुत्रांक मेळ्ळो सशर्त जामीन 50,000च्या वैयक्तीक बोंडाचेर म्हापशें जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान केली सुटका। माशे काणकोण जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 27 वर्साच्या चलयेक आयले आगताक मरण। चलयेच्या दुचाकीक कारीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान जालो अपघात। रुमडामणा हाऊसिंग बोर्ड वाठारात अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान पुलिसांनी एका दुबावित आरोपीक केल्या अटक। ही केस पॉक्सो कायद्याखाला जाल्या नोंद। इराणवेले हल्ले 2 सप्तकां खातीर केले स्थगीत। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केली घोषणा। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर हांचे कडेन चर्चा केले उपरांत घेतलो निर्णय, मेळ्ळा माहिती। सत्तरीच्या बुद्रुक करमळी वाठारात एका घराचेर पडले आंब्याचे झाड। सुमार 20,000चे जाला लुकसाण। सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत। आणि फोंडे पोर्ट वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन प्रचार घेवंक ना गंभीरतायेन। प्रचारा खातीर जाहीर केल्ल्या वळेरेंतलो एकलोय केंद्रीय फुडारी रावंक ना हाजेर हाचो परिणाम जातलो पोर्ट वेंचणुकेचेर लोकांक पडला प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। रुमडामणा हाऊसिंग बोर्ड वाठारात एका अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपात मंगळारा राती कडेन मायना कुट्टरी पुलिसांनी एका दुबावित आरोपीक अटक केल्या। या प्रकरणात पॉक्सो कायद्याखाला केस नोंद जाल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। पुराय इराणी संस्कृताय नष्ट करपाची धमकी दिवपी अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी व्हडलो निर्णय घेतला। डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 2 सप्तकां खातीर इराणावेले हल्ले स्थगीत करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती आता मुखार आयल्या। इराणान हो युद्धविराम मान्य केला, मात इस्रायल अजूनही इराणाचेर हल्लो करता अशा अहवालांतल्यान दिसून येता। फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर फक्त 21 दीस उरिल्ल्यान सगळ्या पक्षांनी प्रचाराची नेटान समाप्ती केली। भाजपान व्हडल्यो सभा आयोजीत करून आपली ताकद दाखयली जाल्यार आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारा खातीर केजरीवालान प्रचार केलो। मात काँग्रेसीच्या प्रचारात ज्येष्ठ फुडारी नाशिल्ल्यान तांच्यांनी ही पोट वेंचणूक गंभीरतायेन घेवंक नाशिल्ल्याचे दिश्टी पडलां। पळयात। फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर फक्त 21 दीस उरला। बिरेस्तारा ही पोट वेंचणूक जावपाची आसा। याच फाटभुंयेर फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान भाजप, काँग्रेस आनी आप पक्ष आपापल्या तरेन प्रचार करतात। सगळ्यांच्या प्रचाराचेर नदर मारली जाल्यार भाजपान आपलो प्रचार नेटान केलो। सोमारा तांची फोंड्या बस स्टँडाचेर प्रचाराची जाहीर सभा जाली। या सभेक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हजर आशिल्ले, तशेंच मंत्री, आमदार, हेर फुडारी, कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। आपाचो उमेदवार गितेश नायकाचो प्रचार पळयलो जाल्यार ताच्या प्रचारा खातीर आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्लो। तांणी उमेदवार गितेश नायका खातीर प्रचार लेगीत केले। मात आता काँग्रेसीचो प्रचार पळयलो जाल्यार वेगळेच गत पळोवपाक मेळटा। प्रचारा खातीर काँग्रेसीन ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची वळेरी जाहीर केली। तातूंत वट्ट 34 जाणांची नांवां आशिल्ली। सिद्धरामय्या, DK शिवकुमार, रेवनाथ रेड्डी, अशोक गेहलोत आनी हेर काँग्रेसीचे केंद्रीय तशेंच गोंयच्या फुडाऱ्यांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आशिल्लो। मात प्रत्यक्षात पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचाराक एकूय केंद्रीय फुडारी हजर रावंक ना। इतलेंच न्हय, केतनाच्या प्रचाराक गिरीशूय दिश्टीक पडूना। हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की काँग्रेसीन ही पोट वेंचणूक गंभीरतायेन घेवना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दर्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्र सरकारान व्हडले पावल उबारला। पयलेच खेपे तेल गळतीक लागून तयार जाल्ले डांबराचे गुळे वेवस्थापन करपा खातीर वेगवेगळ्या नेमांचे मसुदे जाहीर जाल्यात। तेल प्रकल्प मालकांचेर आता पर्यावरण संरक्षणाची चड जापसालदारकी आसा। पळयात।
दर्यांत तेल गळती लागून निर्माण जावपी डांबराचे गुळे दर्याच्या वातावरणाक गंभीर धोको मानतात. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्र सरकारान तार बॉल्स मॅनेजमेंट रुल्स 2026 मसुदो जाहीर केला. या नेमा प्रमाण तेल प्रकल्प वा जहाज मालकाक डांबराचे गुळे एकठांय करप, येरादारी आनी पर्यावरणाक अनुकूल अशे तरेन विलो लावप सक्तीचे थारतले. नेमाक पाळो दिवूंक ना जाल्यार पोल्युटर पे तत्वा खाला दंड आकर्षित करतले. महाराष्ट्र, गोंय, गुजरात आनी कर्नाटकाच्या दर्यादेगेर पावसाच्या दिसांनी व्हड प्रमाणात डांबराचे गुळे देगेर व्हांवतात आनी ताका लागून कासव तशेंच हेर दर्यांतले जीव आनी दर्यादेगेवयल्या पर्यावरण यंत्रणेक व्हड धोको निर्माण जाता. केंद्रान फुडल्या 60 दिसां भितर ह्या नेमा संबंधी सगळ्या भागीदारां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. निमाणी अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत 1 वर्स हे नेम लागू जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साळणेत प्रदूषण वाढला. याच फाटभुंयेर साळ न्हंय पुनरुज्जीवन करपाच्या हेतान केळशी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचान या वाठारांतल्या मुखेल आस्थापना वांगडा बसका घेतली. हॉटेल, नुस्तेमारी उद्देगाचे मुखेल अभियंते आणि देखभाल व्यवस्थापकांचे वांगडा महत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. घाणयारे वा प्रक्रिया करू नाशिल्लें उदक न्हंयत सोडचें न्ही अशा तरेच्यो हेर सुचोवणी ह्या आस्थापनाक दिल्ल्याचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी सांगलें. So the issue is the reports जे रिवर साल इतली पोल्युटेड आहोडारी आणि त्याच ते आता Arabian Sea is polluted म्हणून दाखयला आणि it is a big alarm not only for tourism also but also the fishing community. So as village panchayat Kaveri Sim, I have called a meeting with all the star hotels which are existing, the major one and including 2 private jetties which are operating in Moba. So together St. Regis Hotel, together chief engineer and a maintenance manager, Holiday Inn, Novotel, Radisson, Old Anchor, Bike Hotel, Hatimal, आणि तुगेले सिल्वा फिशरीज आणि तुगेले मोब्रा फिशरीज. सो हेंगेले आमगे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले आणि आय हॅव गिवन देम सम गायडलायन्स. And what is the guideline about? First of all, they should not release or monitor anything which is coming in the river. म्हणजे कितें न्हंयत आनी दर्यांत कांय वचपा जायना. स्लज, ड्राय स्लज आहा तेमी प्रॉपर डिस्पोज करपा जाय आनी तेंगेली वेट गार्बेज. आतां जायते जाण हॉटेलां गेले कितें कोताय तेंगेले प्रायवेट लोक तेंगेले वताय कितें वताय गार्बेज वताय मॉर्निंग. बट दे शुड गिव इट टू द ऑथोराइज्ड एजंट्स, ऑथोराइज्ड person who is disposing that waste properly, without dry or waste, they have to dispose it properly. पयलीं तेका कोताले थोडीशी गार्बेज दुकानां घाताले आनी कितें घाताले आनी तेजेर पोट भरताले. आतां तो टायम गेलो. So they need to make sure whoever hotel is giving, they need to make sure they dispose it to the proper agents. मोबोर वाठारांतल्या एका खासगी जेटीचेर पार्क करून दवरिल्ल्या एका पोरण्या नुस्तेमारी बोटीक उजो लागलो. उज्यान पुराय बोट लासून गोबर जाल्या. कुंकळ्ळेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. बोटीक उजो कसो लागलो ताचें कारण मात स्पश्ट जावंक ना. उजो लागिल्ल्यान सुमार 7 ते 8 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें बोट दर्यान सांगलें. रिपेअरिंग अजून रिपेअर करतात. तर ते लग्नाची त्यांचं कसं ते लग्न ट्रॅफिक ते काही लागू ना तुझं फॉर्मा हे लागू ना पिशोडा फॉर्मा लॉस किती तुला ते 7-8 लाख जातो सर. किती कोणी इंजर्ड बी किती झाले कडे ना ना काय नाही. इथून फक्त वयर काढून काम करता कितें मेळपा म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें मेळत पाहिजे मेळटा मुगो हरशीं कितें कंपेन्सेशन कमिशन मागपाचें मेळत जाल्यार चुकता. पूण हरशीं कितें दितात इन्शुरन्स बी केल्लो तूं एक अपील करता दिवची. गव्हर्मेंट दिवची. आमकां पणजीच्यान कॉल आयले 10:59 की बोटी उजो लागलो हांगा हॉटेल इना कडेन, हॉटेल इन म्हणून हॉलिडे इन मोबर. आमी रोखडे इमिडिएटली टर्न आउट केले आनी हांगा पावले तेन्ना पळयताले त्या बोटी उजो लागलो. आमी रोखडेच स्टार्ट केल्ले गाडी आमची आनी उदक मारून सद्या गाडी बोटीचेर कंट्रोल केल्ली आहा आनी सद्या गाडी मडगांवची गाडी आपयल्ली आहा आमी. त्या ही लाकडां बोट आसा न्ही. हय लाकडाची आनी भितर फायबरांनी भितर कोटिंग फायबराची आसा. कसो लागलो कितें ते आमकां ओनर मेळूंक ना आमकां अजून. कुंकळ्ळे जंक्शनाचेर 7-8 मिनटां गेली आमगेली. फूल ट्रॅफिकान जाम उरले. 7-8 मिनटां गेली. हांगा तुमकां गाडी भितर हाडूंक मेळटा. मेळ्ळी गाडी आयली भितर. पूण हांगच्यान तुमकां पायप खंयच्यान हाडूंक पडटा. आमकां ती वयल्यान हाडची पडली पायपां.
कंपाऊंड वॉल असले ताका लागून आमी वयल्यान पायपां हाडली. ओल्ड बोट काय किती आं? ओल्ड बोट ही बोट ओल्ड आनी ते कितें इंजीन काडून ते दुसऱ्या बोटीक शिफ्ट करपाचें अशें तेणी लेबरांनी सांगलां आमकां. दोन हे हाडल्या तुम्ही फायर ब्रिगेड हय कित्याक आमची पावल्ली हांगा आनी मडगांवची वाटेचेर आहा आतां पावतली. कंट्रोला आयलो. कंट्रोल आयला उदक. दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी 220 केव्ही आणि 110 केव्ही उपकेंद्रांच्या देखरेखी खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण खंडीत करतले. सकाळी 7 ते सांजेच्या 4 वरांचेर वर्सुकी वीज शटडावन करतले. ह्या काळात साश्टी, काणकोण, सांगे, केपें, मुरगांव, धारबांदोड्या आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आनी पर्यायी वेवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां. आमचे न्ही एन्युअल शटडावन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केला सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूंत आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 केवीची ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचें 110 केवी स्टेशन वेर्ना. सो ही तिनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसतलें. त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे, केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसतना सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे पळय इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 220चे EB स्विच आमकां नवे घालपाचे. आतां तें काम करतलो जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्या भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा. म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आणि खंय कितें रस्टिंग आयला जाल्यार ते काडपाचे आणि जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचे. हें आमचें काम थंय 220 केवी शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 केवी स्टेशनाचेर जातलें. आणि आमचे 110 केवी जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा 63 एप्रिल. आतां त्या खातीर जो आमकां बस कनेक्ट करपाक जाय 110 केवी ताका बस कनेक्ट करपाक जाय त्या खातीर आमकां शटडावन हेंय काम आमी बरोबरच त्या दिसा घेतलो. त्यामुळे ज्या आमच्या ह्या तिनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 केवी स्टेशनाक वता जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 केवी त्या सगळे 33 केवी स्टेशनाक सप्लाय आसची ना. आणि त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 केवी आणि LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या सुवातेत उबारिल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिले. या प्रकरणात न्यायालयान संबंधितांक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्या. या याचिकेच्या अनुषंगान आमदार संकल्प आमोणकार हांकां प्रतिवादी केले. तांकां न्यायालयान नोटीस धाडल्या. प्रकरणातल्यो सगळ्यो बाजू आयकून घेवपा खातीर न्यायालयान फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या. मजगतीं फुडले सुनावणेत ह्या प्रकरणाक कसले वळण येतलें हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. वास्को हांगासर हेडलँड सडा MPA वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो जो पुतळो उबारिल्लो शिव जयंती दिसा तो काडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज दिलेले आसा. त्याच बरोबर ह्या उक्तावण दिसा आमदार संकल्प आमोणकर थंय हजर आशिल्लो आणि त्यांच्यांनी ह्या पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले. ताका लागून तांकां सुद्दां मुंबय उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केलेली आसा. 17 फेब्रुवारी ह्या दिसा MPA वाठारात हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. त्या उपरांत MPAन पुलिशेक, म्युन्सिपालिटीक आणि त्याच बरोबर हेर अधिकाऱ्यांक लेटर केल्लेले, कंप्लेंट केलेली. मात्र तेंच्यांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयात धांव घेतली आणि याचिका दाखल केली. ताचेर हो निवाडो दिलेलो आसा. ताका लागून सध्या पुलिशेच्या सुरक्षे खाला हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो आसा तो हालोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिलेले आसा MPAक. ताका लागूनच छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो काडपाक लायिल्ल्या ह्या कारणा वयल्यान सध्या स्थानिकां मदीं तशेंच राजकीय वातावरण तीव्र जावपाची शक्यताय उप्रासपाक शकता. पळयत रावात गोमंतक TV.
बायणा दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्साच्या उपकरणांचे एका अनवळख्या मनशांनी तोडफोड केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक तडार आयल्या. जेट स्कीच्या इंजिनात साकर घाली जाल्यार दुसरी रायड ब्लेडीन कापल्या. अशा तरेन ह्या वॉटर स्पोर्ट्स उपकरणांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. देखून फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी तांणी केल्या. टोटल वॉटर स्पोर्ट्साचो इक्विपमेंट जर घेतलो जाल्यार 1,20,25 लाख सुमार पडटा. रोडा वयर कितें जेटस्की येता, पॅरासेलिंग बोट येता, बंपर, बनाना हे सगळे एक सेट येता आणि हितून वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5 रायड दिता आणि हे इन्वेस्टमेंट करता जाल्यार 1 crore 1 CR आणि 125 अशें जाता पळोवपाक गेल्यार. पूण जेटस्कीसूच म्हाका जेटस्कीकूच 25 लाख सुमार आतां सद्या नवी जेटस्की घेयस स्पोर्ट्स जाल्यार 25 लाख सुमार ताका खर्च. पूण हे अशें जावप म्हटल्यार एक वायट गजाली, कित्याक आनी धंदो आनी करपाचो उरला हांगा. तशें जाल्यार अशें जर हे कर राग काडटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता, कित्याक आज हांगा बिचार आज काल एक राती एक इन्सिडंट जालो. हांगा हें जेटस्कीन हें बी घातलें, ऑयल बी साकर घातली, बंपर फोडलो. हांगा कितें तरी एक CCTV कॅमेरा घालचे, कितें तरी हें करचें, कित्याक आज CCTV इतली गरजेचें हांगा. कित्याक हांगा ट्युरिस्टांचे सुद्दां केन्ना बॅगां पर्शी बिर्शी जेन्ना शेणले जाल्यार ते मागीर हांगा येता, आमकां कंप्लेनी येता. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता CCTV कॅमेरा आमकां सारकें हांगा बायणा बिचार सारकी गरजेची आहा. ते जाता इतले बेगीन हें करचें, कित्याक ट्युरिस्टूय वाडलेले हांगा. आतां 2017 पयली बोट हांगा बायणा स्टार्ट केल्ली, तेच्या नंतर ट्युरिस्ट वाडत गेले. आज दिसाक 5,000 हजार सुमार दिसाक ट्युरिस्ट येता हांगा. ते ट्युरिस्ट जाल्यार कितें नॉर्थाकसून येता, बोटीनसून येता. पूण हांव ते म्हाका शिवरा वरसूनय येयल्लेले. शिवरा वरसून कित्याक येना, कित्याक ते सगळे जेन्ना वास्को एक ट्रेन येता ते सगळे ट्युरिस्ट नॉर्थाक वयता. नॉर्थाकसून मागीर बोटीनसून ते निर्ला बिर्ला बोटीनसून ते हांगा आयलंड ट्रिपीक येता. आनी तेन्ना आयलंड ट्रिपाकसून हांगा मागीर शिवराचेर जेटस्की बनाना बंपर ड्रायव्ह करपाक शिवराचेर येता तितलो. पूण वयरसून कोण गेस्ट येना, म्हणजे शिवरा वरसून गेस्ट कोण येना. ते बायणा बिचार शिवरा वरसून गेस्ट येवपा लागून ती मातशी फॅसिलिटी जाता इतली बेगीन करची. आतां संकल्पान हें घेतलात, मुवमेंट केलाच हें करपाचें. प्लस तेज्या बरोबर CCTV कॅमेरा मातशें हांगा गरजेचें सारकें अत्यंत गरजेचें घालचें मातशें गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजी मागणी. सांताक्रूज मतदारसंघात राजकीय हालचालींक वेग आयला. आम आदमी पक्षाचे गोंयचे आदले मुखेली अमित पालेकार 10 एप्रिलाक काँग्रेसीत प्रवेश करतले. ह्या फाटभुंयेर पालेकारान चिंबला आनी मेर्शे वाठारांत बसका घेतल्या. ताचे वांगडा आनीक थळावे फुडारी लेगीत काँग्रेसीत प्रवेश करपाची शक्यताय आसा. देखून आतां सांताक्रूज मतदारसंघातल्या राजकीय समीकरणांचेर व्हडलो परिणाम जावपाक शकता. साखळी डिंगणे सुर्ला हांगाच्या खण वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. खण कंपनी सेजार रिसोर्सीस लिमिटेडच्या खनिज डंपात स्थलांतरीत करपाचो यत्न सुरू आसा अशी म्हायती मेळ्ळे उपरांत काडून उडयल्ल्या सुमार 1400 कामगारांनी खर विरोध केलो. हे कामगार फाटले 4 दीस खण वाठारांत बायलां आनी भुरग्यांसयत बसल्यात. तांकां परतून कामाक घेवची अशी तांची मुखेल मागणी आसा. हे खातीर कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां मेळून कागाळी केल्यो आनी न्याय मेळचो अशी मागणी केल्ली. ह्या कामगारांनी परतून कामाक घेवच्या बगर खणींतले खंयचेय खनीज भायर सरूंक दिवचे नात अशी ठाम भुमिका घेतल्या. पळयात. हो जो माल आसा तो SRLान घेतलेलो आसा तेन्ना तो एक तर सुर्ला व्हरचो ना आमोण्या व्हरता जाल्यार आमोणे आमकां काम दिवचें. ही म्हाजी ल्हान भुरगीं आसा तेंचे आतां पोटा पाणी हेचें कशें करचें तें म्हाकाय कळना. म्हणजे सामकें हातीनूय काय ना. कितें मागलें दूद हाडटलो जाल्यार हेवटेन तेवटेन हात पसरचे पडटा. आमी हेच्या पयलीं आमकां काम जाय, कंपनीन आमकां काडल्या म्हणून CMा कडेन जायते फावटी गेले आनी CMानूय आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो, सपोर्ट दिलो आनी तेणी आमकां एक आश्वासन दिल्लें की जो माल ऑक्शन जाता जर तो SRLान घेतलो जाल्यार तो खंयसर आसूं आपूण थंयसर तुमचें जें पयलीं काम चलतालें, जो आमचो SBB प्लांट आहा SRLाचो, जावं आमची लोडिंग पॉयंट जेटी आहा सुर्ला जेटी SRLाचीच आहा, थंय व्हरोन तुमकां काम दितलो म्हणून सांगलेलें. कित्याक तर हें जाल्या उपरांत नेक्स्ट सिजनाक फुडें JSWन जे लीज घेतला आमचे डॅम्पोचे थंय काम चालू जावपाचें आसलें. सो हांगा जर आमकां एक 8-10 म्हयने काम मेळ्ळें जाल्यार फुडें आपूण थंय ट्रान्सफर करूंक लायतलो म्हणून सांगलेलें. आसा तशें आमकां ऑन रोल कितें आमी आहा ते आसा ते सॅलरीचे. सो आमकांय बरें दिसलेलें. आमी मोठे आशेन आसले. आमकां थोड्या दिसांनी कळ्ळें की हांगा चौगुले मायनीर जो SRLान आमचो ओवर घेतला ऑक्शनाचो तो ट्रान्सपोर्ट जावपाचो आनी CMान सांगले प्रमाणे आमी मोठे आशेन रावले की तो आमच्या प्लांटाकूच वयतलो, जो SBB प्लांट आहा आनी आमची जेटी आहा थंय वचून आमकां काम मेळटलें. कित्याक तर हेज्यान पयलीं थंय काम चललें तेन्ना आमी काम करूनय आनीक वर्कर जाय पडटाले. सो ती SRL कंपनी वेदांता आमोण्या वेदांताचे वर्कर हाडटाले, कोडले मायनी वेदांताची मायन्स आहा
SRLची सेजागो मायन्स लिमिटेड थंयच्यानूय वर्कर हाडटाले ते वर्कर इतले पावनासले. सो आमकां दिसलें की आमी 84 आहात ते आमकांय काम मेळटलें आमच्या भायर आनीकूय थोडे पोटाक लागतले म्हणून. पूण आतां अशें दिसून येता की हो माल आहा तो कोणी तरी थर्ड पार्टी ट्रान्सपोर्ट दिला आनी तो डायरेक्ट माल आमोणे व्हरपाचो. सो आमोणे येल्यार आमकां काम मेळचें ना. आमी इतलेंच मागता CMा कडेन मागता आनी आमचे SRL मॅनेजमेंट आहा तेंचे कडेन की जर हो माल तुमी आमोणे व्हरता जाल्यार आमी तुमचेच वर्कर आमकां आमोणे व्हरून काम दिया. आमचे पोटा पाण्याचो कितें प्रश्न आहा तो तितको आमकां बरें पडटलें. आनी इतले रिक्वेस्ट करता CMाकूय एक मागता की तेणी हितून लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाचो आनी आमकां आमचें काम कशें आसलें तशें मेळोवन दिवचें. बरें आमी 7-8 म्हयने आपूण तांकां GSW कंटिन्यू करता. हे उतर सुद्दां कंपनी न पाळटा. आयज तेंच्यानी ती पावडर खंय तरी आमोण्या ड्रायव्हर करता आनी ते आमोण्या ड्रायव्हर केल्या उपरांत आमकां हांगाय काम ना आनी आमोण्या घेतले काय कितें तोवूय प्रश्न आसा. आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा पावडर खंय आमकां हेजेर प्रश्न ना. आमकां ह्या सगळ्या कामगारांक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आहा. आयज कुर्ले सारकी मायन वेदांताची मायन आयज ती GSWन घेतल्या जाल्यार कंपनी आमचे ते वेदांताचे वर्कर म्हणटा आनी खंय तरी तांकां बिचोर एंगेज करता. जाल्यार आयज SRL आमचे कडेन कांय ना म्हणटा आनी इकडे हांगा पावडर चालू करता जाल्यार आमी कित्याक घरा बसचे अशें म्हाका दिसता. आनी CMाक सांगूंक सोदता त्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता आयज जी आमची घरांची परिस्थिती जाल्या ती दोतोराक सगळें खबर आहा. दोतोर ह्या वाठारांतून जल्माक येयल्लेलो आहा. आतां 8 म्हयने जाले म्हाजो मिस्टर आतां घरा आसा आनी 84 लोक आसा न्हू ते आसा. आतां भुरगीं आसा हें आसा घरांचे खर्च आसा ते कशें चलोवपाचें काम नाल्यार तांकां कितें तरी दिवपाक जाय न्हू दुसरें तरी काम. आनी हेजेर आतां कामूय खंय मेळचें ना तांकां. ताजे 84 कामगार 26 जुलय 2025 आमी रिट्रेंच केले. कंपनीन आमकां काम हांगासर काम कांयच ना म्हणून ऑप्शन माल ना काय ना लिजूय तुमची आमचे कडेन ना म्हणून हें केलें रिट्रेंच केलें. तेज्या उपरांत आमी कंपनी कडेन रिक्वेस्ट केले CMा कडेन बसूनूय रिक्वेस्ट केली. CMान आमकां सांगलें एश्युरन्स कितें दिल्लो पाळये जो माल ऑप्शन माल आहा सो SBK प्लांटा म्हणजे सुल्ला बेनिफिकेशन प्लांटा हाडटा SRLाची जे आहा थंयसर आनी तुमकां 8 म्हयने काम दिता म्हणून सांगलें तेणी आनी थंयसर तुमकां कामाक दवरता म्हणून सांगलेलें. तेज्या उपरांत मागीर फुडें कितें जाता तशें पळोवया ऑप्शन आनी कितें जाता जावं मायन खंयची जाता जाल्यार पळोवया आनी थंयसर तुमकां एडजस्ट करता म्हणून सांगलेलें. हो एश्युरन्स दिला आनी आमकां आयज हांगा कळटा कितें हो माल आहा पळय तो दुसरे कडेन खंय तरी डायवर्ट करता म्हणून हावेली खंय आमोण्या. सो आमकां जर आमोण्या तो डायवर्ट करता जाल्यार आमकां आमोण्या व्हरचें कामाक. सो वेदांता SRL सगळें एकूच आहा आनी कंपनी सांगता आमकां हे सेपरेट म्हणून. सो आमी फक्त येयले हांगासर कित्याक हो माल आहा तो आमचो SRLला घेवनी ना जाल्यार आमकां खंयच्या तरी कामाक सगळ्या 84 लोकांक मेळोनी. कित्याक हांगासर आतां दुसरे कोण तरी कामगार आहा ते काम करतले आनी आमी थंयसर घरा कडेन बसले. आमची बारीक भुरगीं आहा फॅमिली घेवन येयल्ले आहा आमची आनीकूय फॅमिली फाल्यां येतली आमची. सो ही फॅमिली पळोवन आमचे फुडाराचें कितें आहा तें चिंतचें फुडार कसो वयतलो तो आमचो. कित्याक आमची भुरगीं 8-10-12 वर्सांची भुरगीं आहा ती आमी हेज्यान पयलीं एकाय बीन सांगलेली आहा CMाकूय सांगलेली आहा मॅनेजमेंटाक परत आमी सांगात आहा ते कशेंच आयकून घेना आमचे. माशे काणकोण वाठारात कार आणि दुचाकीमध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात 27 वर्साच्या चलयेक जाग्यारच मरण आयले. सुचिता बानेकार अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव. सुचिताच्या दुचाकीक कर्नाटकात नोंदणी आशिल्ल्या कारीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. देळे काणकोणची श्री मल्लिकार्जुन महाविद्यालयात सुचिता ही कोंकणी विशय शिकयताली अशें कळटा. दापट माशा हो जागो ह्या जाग्यार भिरांकूळ एक्सिडेंट जालो. ह्या एक्सिडेंटाक सुचित्रा बांदेकर हे शेळचे चली जेचे वय जावन आसा 26 ते 27 हे मल्लिकार्जुन कॉलेजीक एज ए टिचर म्हणून शिकयताले. ते शेळी सावन काणकोण वयताले जाल्यार वास्को एअरपोर्टासान कारवार वचपाची एक 4 व्हिलर गाडी येताली. तांणी म्हाका दिसता ओवरटेक करतालो काय कितें करतालो हें म्हाका खबर ना पूण लोक सांगता भशेन तांणी ऑन द स्पॉट तेजे आंगार वयली मारली आनी ते ऑन द स्पॉट जाग्यार ते चली गेले. ह्या जाग्यार ते घरची तेंची परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा अशी लोक सांगताले. लोक अक्षरशः हळहळ व्यक्त करताले. एक तरणाटी जी 26 ते 27 वर्साच्या चलयेचो माश्यां दापट हांगा जीव वचप आनी ह्या जाग्यार एक्सिडेंट पर्पज जावप ही एक मोठी शुकांतिका आसा गोमंतक टीम खातीर सोयरू कमांडर. 70च्या बुद्रुक करमळी वाठारांतल्या सरकारी मुळावे शाळे लागसार बाबुसा गांवकारांच्या घरार आंब्याचें झाड पडलें. झाड पडिल्ल्यान सुमार 20,000चे लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दाग सुमार 50,000ची मालमत्ता वाटोवपाक यश आयलें. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दान सुवातेर वचून झाड काडलें आनी गरजेचे उपाय केले.
नोकरेच्या आयज साकून फटवणूक जाल्या. बोटीचेर नोकरी मेळोवन दिवपाच्या नांवान दक्षिणेंत कांय लोकांकडल्यान लाखांनी पयशे लुटिल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. बळी पडपी लोकांनी थेट पुलिसांकडेन पाविल्ल्यान ही बातमी मुखार आयली. पळयात. बोटीर नोकऱ्यांच्या लोभान फटोवपी सुमार 10 ते 15 लोकांनी मंगळारा दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय हांकां मेळ्ळे. समाज वावुरपी फिडोल परेरा आनी सावियो गोयस हाच्या हजेरेंत बळी पडपी लोकांनी आपले दुख्ख उक्तायले. एका बनावट एजंटान नोकरीच्या नांवा खाला तांचे कडल्यान लाखांनी पयशे लुटिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षकान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्या आनी संबंधीत एजंटाक चौकशी खातीर आपयतले अशें समाज वावुरप्यांनी सांगले. तशेंच आजून कागाळ करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या बळीक मुखार येवन कागाळ दाखल करपाचें आवाहन केलां. तशेंच अशे बनावट एजंट एक्सपोज करप गरजेचें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. सध्या ह्या प्रकरणाक लागून वाठारांत बोवाळ निर्माण जाला आनी फुडले कारवायेचेर लक्ष केंद्रीत आसा. की त्या एजंटाक कॉन्टॅक्ट कराय. आतां तांकां जाय जाल्यार म्हूण ते एजंटाक कॉन्टॅक्ट करून ती गेल्ली. आतां एक सांगाय आतां ती तर खूद गेल्ली आनी तेगे आनी हेंगे तर कांय ना जाल्यार तेणे आपण जी पे एमावंट कित्या लागून घेयलो ते 500 रुपया जावं ते एमावंट कितें म्हूण घेयलो तेणे आपणागे एकावंटाक 10,000 जावं 15,000 जावं 2,000 जावं ते गेले जी पे कितें म्हूण घेयलो. हिंग 10,000 गेले, हिंग 20,000 गेले, हिंग 12,000 गेले, हिंग 2,500 गेले, हिंग 2,000 गेले. कितें म्हूण घेयलो. शी इज नॉट इन टू दीस. आतां एमी कोण साई ओम साई कितें म्हणून एसोसिएशनान वय तेंकोडे सोन ऑलमोस्ट 3.5 लाख गेले, कोणाक 1.5 लाख गेले. अँड दिस आर ऑल हर कॉन्टॅक्ट्स हेजे एकाउंटाचे पयशे घाले म्हूण. सो हितून तेणे कॉन्टॅक्ट दिता ते एकाउंट दिता आनी पयशे घाताय. सो एश कोण बली पडपा जायना आमगे गोंयच्या युथान कितें आयज तेंक गोळा हाल आनी कोणाक गोडत. सो दीस इज एन अवेरनेस दॅट वी आर डुईंग. हाल तेंगे पाड्यांगे पयशे मेळत ना मेळत मेळपाक कायदो. टुमॉरो द लॉ अँड ऑर्डर शूड नॉट कॉलेप्स लायक दॅट. आयज हे भुरगे व्हडले तांड्यांनी पडल्या म्हूण. सो आतां जे भशेन आमच्या फिडोल बाईन सांगलां न्हू ते जेनिफर लॉपीज काय नको हो ते कोण ऐश्वर्या राय म्हूण. म्हाकाय दिसना ते ऐश्वर्या आनी जेनिफर लॉपीज म्हूण. म्हाका दिसता ते गोंयचे एक लेखता म्हूण रस्त्या वयले भोंवता ते गू खावपाक भोंवता ते हे भुरग्यांचे. आतां ते म्हणटा न्हू कितें आहा काय म्हणून आमकडे प्रूफ आमकडे व्हिडिओ आहा ते कॅश मेजता ते. पूण जेन्ना तो टायम येता तेन्ना तो व्हिडिओ तुमकां दितलो. सद्याक तो व्हिडिओ दिना. हे सगळ्या भुरग्यां कडेन तो व्हिडिओ आहा ते बसून कॅश घेता ते. आतां तेणे स्टेटमेंट करचो त्या गटसा जाल्यार तेणे येवचे रस्त्यार की आपूण हे हितून ना आनी आपूण हे हितून केन्नाच आसचेंय ना म्हूण. फोटींग म्हणाचो स्टेटमेंट करूनी म्हूण. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकर्णीकार. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक